पिळगांव दिवचलचे साईबाबाचे देवस्थान फामाद. ह्या देवस्थानाचो 17वो प्रतिष्ठापना दीस साई सेवा समितीन मोठे उमेदीन मनयलो. भाविकांनी देवाचे दर्शन घेऊन तीर्थ प्रसादाचो लाव घेतलो. पिळगांव वाठारात बिरेस्तारच्यान श्री साईबाबा देवस्थानात विविध कार्यावळीक सुरवात जाल्या. 5 दीस त्यो चालू उरतल्यो. अंदूचो हो 17वो वर्सुकी दीस सुवाळो. साबार भावार्थांनी वांटो घेवन देवाचो आशीर्वाद घेतलो. सुवाळ्याची घारचो सुर्लेकारान म्हायती दिली. आयकात. हवन सकाळी अभिषेक जाता, मागीर भायर हवन जाता. हवन जाल्यानंतर आरती प्रसाद महाप्रसाद जाता. महाप्रसाद जाल्यानंतर आयज सांजे 8 साईबाबाची आरती जाता. आरतीच्या नंतर दुसरे दीस उजवाडटा. दुसरे दीस 8 ते 12 पर्यंत अभिषेक आसता. दुसरे दिसा मागीर दनपारां आरती, महाभोजन, परत सांजे 8 आरती आणि परत नाटक आसतलें. तिसरे दिसा परत 8 ते 12 पर्यंत अभिषेक आसतलो. 12 आरती, महाप्रसाद, सांजे मागीर परत भजनाचो कार्यक्रम आसतलो आणि त्याच्यानंतर रातून नाटक आसतलें. मागीर रामनवमीचो जो कार्यक्रम आसतलो पळय तो सकाळी बाबाचे काकडा आरती जाता. मागीर बाबा मंगल स्नान घाल्ले वयता. मागीर 8 ते 12 पर्यंत अभिषेक जाता आणि 12 राम जन्म सोहळा सुरू जाता. त्याच्यानंतर महाप्रसाद जाता. महाप्रसादाच्या नंतर सांजे बाबाची पालखी आसता. साईबाबाचे सामको आमकां खुबशे अनुभव आहा. जेन्ना तेजें लग्न थारलें तेन्ना म्हाका पयलीं ताणें सांगलें, पप्पा आमी साईबाबाक शिर्डी वचून पत्रिका दिवया म्हणून लग्नाची. हांवें म्हटलें अरे तूं थंय वचचे पेक्षा हांगा पिळगांवां न्हय, पिळगांवां दिवयान म्हणलो, पण आपली इच्छा म्हणलो शिर्डी व्हरून पत्रिका दिवंक जाय. मागीर आमी पत्रिका छापल्या उपरांत तो हांव म्हाजी घरकारीन आनी कुंदन म्हाजो भाव आमी सगळे जाणां शिर्डीक गेलीं. गोवा 365 खातीर पिळगांवच्यान संदीप पिळगांवकार.